येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोंय वैजकीय महाविद्यालया भायल्या गाड्यावाल्यांनी दिलो ना एफडीएच्या नेमांक पाळो. अन्न आनी वखदां प्राधिकरणान केले गाडे सील. मेळ्ळे उदक वापरतात असो गाडेकारांचेर आरोप. दिवचल पिळगांवचे जंक्शन जाला डेंजरस जंक्शन. अर्दकुटीच केल्यात कामां. रस्त्यार खडी. स्ट्रीट लायटींचो ना पत्तो. दिका दाखोवपी तकटे दिसनात. वाहनां चलोवप्यांचो घुसपागोंदळ. तिसरे फावट खणून सोडल्यात चोनसाय पारशेचे रस्ते. केन्ना वीज खात्यान केन्ना उदका विभागान. कोणाचेच ना कोणाचेर नियंत्रण. थळावे फुर्योज. आमदाराचेर फारपेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय वैजकीय महाविद्यालया भायल्या कितलेशेच गाडेवाल्यांनी एफडीएच्या नेमांक पाळो दिलो ना. देखून अन्न आनी वखदां प्राधिकरणान गाडे सील केल्यात. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांतल्या स्टॉलांनी रिसायकल केल्ले मेळ्ळे उदक वापरतात अशें जीएमसीन कळिल्ले. ताणें स्टाफाक सुचोवणी दिली, पूण सोशल मिडियाचेर ती व्हायरल जाल्या उपरांत बोवाळ जालो. हॉस्पिटल प्रशासनान आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक स्टॉलांचेर जेवप पिवप टाळचें अशी नोटीस काडल्या. रिसायकल केल्लें म्हेळें उदक वापरतात असोय दावो केला. रिसायकल केल्लें म्हेळें उदक वापरतात असोय दावो केला. ही नोटीस फकत हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यां मदीं वचपाची आसली, पूण डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पावली आनी थंय ती व्हायरल जाली. तशें हजारांनी लोकांचें लक्ष हे नोटीसीन ओडून घेतलें. एफडीए इन्फॉर्मेशन. सो एफडीए हिंगा कितें म्हणटा, हिंगा एकूय सिंगल गाड्याक कुकिंग करपाचें हिंगा परमिशन एफडीएन आयजून दिवंक ना. आनी एफडीएन आतां येवन तेंचें सगळें उदक कित्याक कशें म्हटलेलें हिंगा ते सेप्टीक वॉटर यूज करता म्हूण. आनी एफडीएन आतां तेंच्या सायटीचेर व तेंच्या गाड्याचेर कितें मेवता पळय तें उदक घेवन एज अ सॅम्पल घेवन एफडीए हिंचे गेल्ले आहा. आनी एफडीएन ते आफ्टर चॅकींग हें करून सो तेन्ना एफडीए फॉरेस्ट ते सेप्टीक वॉटर व कितें नॉर्मल वॉटर ते चॅक करून तेन्ना एफडीए सांगतले. पूण एफडीए कडेन आजून हिंगा कांय हें ना पुरावे व तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जायना अनलेस ते पळयल्या बगर. पूण एट प्रेजेंट आतां हिंगा एफडीएन हिंगा पळय ते गाडे आसले ते सगळे सील केल्ले आहा. आनी एफडीएन सांगलां तेंचे ऑफिशियल सांगता ते प्रमाणे 100% हिंगा कोणाकूच कुकिंग लायसन्स दिल्लें ना. पूण साम गाडास ते थोडे आहा पळय ते गाडास तांकां फकत रिटेल लायसन्स दिल्लें आहा, फकत फूड प्रॉडक्ट विकपाक, न्हू कुकिंगाक. कुकिंगाक म्हणल्यार तेंच्यांनी हिंगा गॅस हाडून कितें वो स्टोव हाडून हिंगा गॅस स्टोव हाडून तेंच्यांनी हिंगा कांय कुकिंग करूंक जायना. सो हें परमिशन कोणाकूच दिल्लें ना. व्हायरल जाल्या उपरांत कांय वरां उपरांत जीएमसीन आनीक एक परिपत्र काडून ही शिटकावणी फाटी घेतली. उपरांत जीएफडीचे अधिकारी स्टॉलाची तपासणी करपाक थंय धांवले म्हणून गजाली बेगीन जाल्यो. तांकां दिसलें की सगळे स्टॉल एफडीए अन्न परवानो नासतना चलतात. कांय स्टॉलांक फकत बिस्कुटां सारकिल्ल्या पूर्व पॅकेजी केल्लीं उत्पादनां विकपाचे परवाने आसले. किरकोळ परवाने आसलेलीं सगळीं स्टॉलां रोखडीच सील केलीं. आरोपांतले तथ्य तपासपाक एफडीएन उदकाचे नमुने एकठांय केले. ह्या सगळ्या नव्या घडामोडींक लागून आतां सगळ्यांचे दोळे एफडीएचेर आसात. कारवाय जातली काय सगळें मुसळ कोयरांत वयतलें तें कळटलें. नेम पाळूंक नाशिल्ल्यांचेर कितें कारवाय जातली तेवूय स्पश्ट जावपाचें आसा. इश्यू जाल्लो आनी जे सायडीकचे जे गाडे आसा ते काडपाचो एक खूब जो इश्यू जालो आनी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जो आसा तांकां ते सायडीच्यान वाट व्हरपाची हो खूब तेंप जालो इश्यू चालूच आसा. आतां अशें जाल्लें आसा की जे गाडे आसा आतां गाड्यांचे जेन्ना एक नोटीस काडटा, नोटीस एसएसबी काडटा, म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें जेन्ना कितें अनहायजेनीक आसा जावं आनी कितें आसना तें एफडीएन काडपाक जाय. एफडीएनचे डिपार्टमेंटाचे थ्रू येवपाक जाय. मात एसएसबीन काडलें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आनी हेजो ऑलरेडी ते टसल तो चालू जाल्लो. आनी ह्याच बाबतींत म्हाका तरी दिसता की ह्याच बाबतींत तेंच्यांनी खंय ना खंय हो नोटीस आउट केला आनी आउट करून हॅरेसमेंट करपाचे हो प्रयास चालू आसा. आतां हितून अशें आसा की जो नोटीस काडलो आनी रोखडोच तो नोटीस फाटींय घेतलो आनी हो नोटीस लोकांक न्हू म्हणून ओवरऑल सगळ्यांक न्हू म्हणून फक्त आमच्या स्टाफांक आसा म्हणून जालें. असो नोटीस तुमी स्टाफांकूच काडपाक शकता काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह जाता. आनी दुसरें म्हणजे जे जेन्ना तुमी पळयता आसतले अनहायजेनीक आसा हायजेनीक आसा हे मेंटेन करपाचें काम कोणाचें आसा, एफडीएचें आसता. एफडीएन हें करपाक जाय. लोकल समज आपणाचें उदक जें आसा तें थंयच्यान हाडटा. आतां एसएसबीचो डॉक्टर जावं जो एचओडी आसा तो डिसायड करपाक शकना, जावं तेजे कडेन पुरावे तरी आसपाक जाय. तेणें
आवट करपा जालें की हें आसा आनी हेका लागून आमी हें करता, बट तें कांयच जाल्लें ना. एकच आनी एक आसपाक शकता की खंय ना खंय तेंचे कॅन्टीन सोडेक्सो आतां तुमी खबर आसा सोडेक्सो चलयता, खंय ना खंय तेंचे कॅन्टीन चलपाक जाय, सोडेक्सो चलपाक जाय. आनी मिनिस्टराचें तुमकां खबर आसा तेका आपणाचेच भितरलें चलपाक जाय, भायलें कांय चलपाक जायना. हेय कॉन्स्पिरन्सी आसपाक जाता. आतां तुमी जीएमसीनूय पळया, पयलू इतले वर्सां आतां हांव हांगा पंच आसा आनी हे वाड्या वयले हांवें पयले हे गाड्या जे पळय चलयता ते आपल्या पोटाक लागून कितें तरी आपूण विकता हांगा, बट तेंच्यांनी केन्ना कोणाचें नुकसान करूंक ना, तेंच्यांनी केन्ना कोणाचें वायट करूंक ना. ते आय एम शुअर दॅट दे आर युजींग क्लीन वॉटर अँड ते हांगा पेशंट्स येता, जास्त करून पेशंट्साचे हांगा हे आसा. हे म्हाका अशें दिसता की एक सोडेक्सो जो पळय विकून चलता, आमच्या भितर सोडेक्सो चलता तेका प्रोटेक्ट करपाचें खंय तरी एक प्रयत्न आसा. आनी कांयच ना, दीस इज सम प्रोटेक्शन फॉर सोडेक्सो. कित्याक तेंकां दिसता की हांगा जास्त लोक येतात, हय सवाय मेळटा आनी बरें एक घरगुती जेवण मेळटा तेंकां. जे सोडेक्सो आसा ते कंपनी बेस्ड आसा, ते कितें प्रिपेअर करता ते सारखे तेका टेस्ट नासता आनी तेजी एक्सपेन्सीव खूब एक्सपेन्सीव आसा. जे पळय सादे लोक जे पळय हांगा पेशंट्स येतात तेंकां एक्सपेन्सीव कोताक येयना. ते एक म्हयनेभर रावता सम पेशंट्स, दे कॅनॉट अफोर्ड टू एवरी टाइम ईट इन सोडेक्सो. एंड दीस एवरीवन हॅज टू अंडरस्टँड. Even I have been to the best hospitals in Bombay, just लोक I have been out and I have seen that अशाच गाड्या चलतात थंयसर आनी कोण तेंकां आडयना. ओन्ली हांगाच म्हाका दिसता एक खूबच व्हडलो इश्यू जाता आनी हांकां एवरी टाइम हांकां सोतयत रावता. आमचे कुरगांव बांबोलीम पंचायत हेज ऑलवेज बीन इन दीस पीपल बिकॉज दे आर आवर लोकल्स एंड वी हॅव ऑल्सो टेकन अ डिसिजन की आमी कलेक्टराक सुद्दां धाडले की दीस शूड बी वेंडर्स झोन म्हणून डिक्लेअर करचे. वी विल सिस्टमॅटिकली कोण हायजीन सगळें आमी मेंटेन करता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सृष्टी आथानीकार आणि निखिल जल्मी. दिवचल पिळगांव जंक्शन डेंजरस जंक्शन जावन रावला, कित्याक तर कंत्राटदारान विकासाचें काम अर्दकुटे सोडून दिला. रस्त्यार खडी पातळ्या, स्ट्रीट लायटी ना, डिवायडर पूर्ण केल्ले नात, दिका दाखोवपी तकटे वाट दाखयनात, वाहनां चलोवप्यांक सगळोच घुसपागोंदळ जाता. सरकार बळीची बी वाट पळयता काय? पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. पळयतात की हो जो रस्तो आसा हो पिळगांव जंक्शन, एक सारमांचेर वता रस्तो आनी एक पिळगांव सायडीक वता, तसोच नारव्या फुडें पावता हो रस्तो. आनी हो फाटलो जो रस्तो आसा तो बिचोलच्यान येता. हो सद्या जंक्शन जे आसा ते पयलीं खुबशे एक्सिडंट हांगा जाताले. ताच्या उपरांत आमदारान बी प्रयत्न करून आनी पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन हांगा एक जंक्शन केल्लें आसा, पुणून डिवायडर बी घातलेले आसा. पूण सद्या अशें दिसता की ते इनकम्प्लीट आसा, कित्याक तर हांगा डिवायडर घातल्या पूण जे खडी रस्त्यार आसा ती सगळे कडेन पसरलेली आसा हांगासर. त्या खातीर टू व्हिलर वाले जे आसा तांकां खुबसो त्रास जाता. आमकां कळ्ळा की खुबशे टू व्हिलरवाले हांगा पडून इंजर्डूय जाल्ले आसा, कित्याक हांगा कन्फ्युजन खूब जाता. कित्याक जे कंपल्सरी लेफ्ट म्हणून मारलेले बोर्ड आसा पूण ते दिसना लोकांक, कित्याक तर हांगा लायटीच घालूंक ना अजून पर्यंत. एक तर सारकें करपा जाय, लायटी घालपा जाय आसल्यो, कित्याक पिळगांवसून बी लोक येतात ते कशे सारमांचेर जर तांकां वचपाक जाय तांकां बी कन्फ्युजन जाता. जे बिचोलच्यान फास्ट गाडयो सारमांचेर वयतात त्या खातीर एक्सिडंटूय जाता. पूण हांगा जे टू व्हिलरवाले पडटा कित्याक तर हांगा खडी सगळे कडेन अशी हें जाल्ली आसा, हॉटमिक्स करपाक जाय ते आसले पूण ते अजून पर्यंत जावंक ना. त्या खातीर हे जंक्शन जे आसा ते सामकें धोकादायक जाल्लें आसा, कित्याक तर हे कंप्लीट जावपाक जाय हें काम, तेन्नाच हांगा सुरक्षितता ही येतली आनी एक्सिडंटाचें जें प्रमाण आसा तें कमी जातलें. पूण अजून पर्यंत तशें जालां अशें आमकां दिसना, कित्याक तर हांगासर एक बिजी रूट हो, कित्याक फुडें फेरी आसा सारमांचे वयली, तशेंच हांगासर पिळगांवचे लोकूय थळावे लोक एवढ्यासून ट्रॅवल करता, तांची बी सुरक्षा ध्यानान दिवन बेगींतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी हांगासर लायट तरी घालपाक जाय. कित्याक तर हांगा ताचो काळोख आसता आनी जे डिवायडर आसा ते मदींच आसा. फाटीं दिसलें की ते कंपल्सरी लेफ्ट म्हणून बोर्ड आसा ताजेरूच कोणी तरी गाडी मारलेली. तेज्या खातीर हांगासर लायटी जावपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. तेच्या उपरांत हांगा जे एक्सिडंट जाता, कोणी पडटा तांकां खडी बी सारकी दिसना, ती जे हॉटमिक्सूय जावन लायटी आयल्यो जाल्यार हांगा एक्सिडंटाचें प्रमाण कमी जातलें. पिळगांवचें हें जंक्शन दिवचलच्यान येवप्याक सारमांचेर एक रस्तो व्हरता जाल्यार दुसरो रस्तो पिळगांव व्हरता.
पूण हांगाचे खडेर कोणा अनवळख्यान वाट कळिना म्हणून अस्कीत ब्रेक मारलो जाल्यार सोमतोच तो पिळगांवां वा सारमानशेर पावतलो. थळाव्यांकय वाटो कळनात, कित्याक तर सुचोवणी तकटेच नात. पळयात, ह्या बायलांनी सोमती घोडी मारली आनी हो पळयात आयस्क्रीमवालो घंटा वाजयत रस्तो सोदता. हांगासर चड एक्सिडंट जाता म्हणजे कारण हांगासर लायटी घालपाक जाय ते इनकम्प्लीट आसा, हॉट मिक्सिंग आसा ते इनकम्प्लीट आसा, आमचे रबर जे स्पीड ब्रेकर आसा पळय ते पिळगांवचे आनी जे बिचोलसून येता पळय हांकां स्पीड ब्रेकर आसा ते तेंचे अजून घालूंक ना. हॉट मिक्सिंग मागीर रोडाक लायटी ज्यो आसा पळय त्यो सारक्यो ना. ह्या कारणान हांगासर एक्सिडंट जावपाची खूब समस्या जाता आनी हे एक्सिडंट जाताय बी. आनी हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन की जे सायनबोर्ड लायल्ले आसा पळय हे सारके फॉलो करचे सगळ्यांनी. आनी जशें पिळगांवसून आमचो एक सायनबोर्ड लायल्लो आसा की कंपल्सरी लेफ्ट जे सारमांचो वयता पळय ते घेयना. हे कोण तरी अशें येवन हांगासून सर्कल मारता, त्या कारणान ताका लागून हे बिचोलचे जो कोण येता पळय ताका लागून ते त्रास जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कंत्राटदार जबाबदारी घेनात, लक्ष दिनात म्हण आतां चोनसायकार आनी पार्शेकारांनी रस्त्यार देंवपाचें थारायलां. एकाच वेळार दोनूय वाटेन रस्ते फोडपाक दिवचे नात. कंत्राटदाराक तांणी शिटकावणी दिल्या. पेडणेच्या रस्त्यांचे नियोजनच ना तेजो हो आनीक एक पुरावो. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता हो आतां परत आनी एकदां हो रस्तो दुसऱ्या सायडीन फोडलो वयता. पयलीं जेन्ना फोडलेलो आमी कालच चोनसायचो रस्तो हायलायट केल्लो आसा आनी जो चोनसायच्या रस्त्याची परिस्थिती तीच एंटायर बाकीच्या रस्त्याची स्थिती आसा. आनी चोनसायच्या लोकांनी अशें ठरयल्लें आनी की जर त्या सायडीन जर सोलिंग जायना जाल्यार हो रस्तो आमी फोडूंक दिवचे ना. आनी आतां गोवा फॉवर्डाचे जे मांद्रे चिपा तेंच्यांनी कलंगूटकरांनी अशें सांगलेलें आसा की अशेंच जर कंटिन्यू जर रावत जाल्यार आमी पार्श्या पळोवपाक दिवचे ना. तेंचोय डिमांड तसोच आसा की पयलो जो रस्तो फोडलेलो तो पयलीं सोलिंग करा, कारण तो तसोच आसा आनी हो आतां परत आनीक फोडटले म्हणजे थंय रस्तो चलपाक उरचो ना, टू व्हिलराक उरचो ना. अशा परिस्थितीन फोर व्हिलर थंयच्यान कशी वयतली. सद्याक लोक थंय धुल्लो खाता आनी खूब प्रॉब्लम जाल्लेले आसा लोकांचे, कारण कोणाकच गाडी सारकी रस्त्यार चलोवपाक मेळना. कितलेशे एक्सिडंट जायत आसा. अशा परिस्थितीन जर दुसऱ्या सायडीन फोडलो जाल्यार खूब प्रॉब्लम जावंक शकता. ना इंजिनियर हेंचे ना कोण हेंचे डिपार्टमेंटाचे सद्या रस्त्याचे. आतां आमी थंय चवकशी केल्या जेन्ना आमकां कळ्ळें की कोण तरी एकटो येता, बेश्टो रावता आनी वता 5 मिनटां खातीर, ना जाल्यार परमनंट अशें कोणूच मनीस ना. जे कामगार रस्त्याक काम करता तेच ट्राफीक डायवर्ट करता, तेच खणटा, तेच पायपां घालता आनी तेच सगळें पळयता. वेळार फोडल्या. पयलीं फोडली अशीच पायपलायन 30 MLTची जाल्या हेच्या पोंदाक, पूण ती जर खणून पळयशात जाल्यार तर थेंबर उदीक नासलेलें आनी ती आतां अशें डायवर्ट करून ती कोरगांव मार्गे ती भालखंडा व्हरून सोंपयल्या. ते कोणाच्या घराक उदीक वयता हें खबर ना. गेली 10 वर्सां जाली ती तशीच आसा. आनी तेचो परिणाम जर तूं पळयशीत जाल्यार ह्या हॉस्पिटल जंक्शना कडसून तो सारको आपल्या कोरगांव भालखाजन पर्यंत जर पळयशीत जाल्यार ते खणोवन जी पायपां घातल्यान पोंदाक, जो पयलीं एक्झिस्टींग जो हॉटमिक्स रस्तो आसलो तेची वाताहात लावन मागीर तेचेर बश्टो एक शेणाचो लेप कसो सारयल्लो आसा आनी ती अत्यंत दैनंदीन स्थिती सारकी त्या रस्त्याची. हें जर पळोवपाक गेलें हांगरसून जाल्यार हो जो MDR आसा हो ITI कडसून आतां परत तिसऱ्यांदा फोडपाक घेतला आनी परत सेम तशेंच हो जो 30 MLT वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट जाला तेच्या उदीक वचपाची पायपलायन. आतां 2016-17च्या काळात आमी हो रस्तो वायडनींग करतना आमचो जीव लायिल्लो. हो एक वायट रस्तो नासलो. आमी हांगासरल्या सगळ्या वेवसायिकांक किंवा हांगासरल्या जमीनदारांक बाबा पुता करून बरेपण जोडून आमी तो रस्त्याचें रुंदीकरण करून घेतलेलें. आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक नासले.
तूं पेडण्याच्या देवतेक सुद्दां पयशे जाल्यार आमी ती सगळी थंयसरल्या भाटकारांच्यो NOC घेवच्या शिवाय आमी सुद्दां थंयसरलें कटिंग करून आमी थंयसरलो बरो स्पेशियस रस्तो करून दवरलेलो ज्या रस्त्याचेर सारकें कंजेशन आसलें अशें. आतां पयशे तूं जाल्यार ITI कडसून जो स्टार्ट केला रस्तो हो सादारण तुयेच्या हॉस्पिटलाच्या जंक्शनार पावला. आतां अजून पर्यंत हो हांगासर रस्तो रुंद असल्या कारणान हांगासर हो तशें ट्रॅफिक कंजेशन जावंक ना. पण जेन्ना हे रुंदीकरण किंवा हेचे आमच्या पायपलायनीचें जें काम बारशान सुरू जातलें, चावद्या जो वाडो आसा थंयसून जें सुरू जातलें, त्या ब्रिजा वयसून सुरू जातलें, हाका आमी हारकार म्हणटा, थंयसून जेन्ना सुरू जातलें पळय तेन्ना परिस्थिती हलाखीची जातली. कारण ऑलरेडी पयलीं जे हांगासर जे अंडर केबलिंग केल्लें आसा तेची अजून रेमेडी जावंक ना, तेचेर अजून सोलिंग जावंक ना, तेचेर अजून तुजे तार जावंक ना. हॉटमिक्स हो पयसच्यो गजाली. वीज विभाग आसूं वा उदका विभाग, थळावे फुडारी आसूं वा सत्ताधारी, कोणाक भौसाचें कितें आनी कितलें पडलां तेचेरय दीपक कळंगुटकारान बेस बरो उजवाड घातला. ऐकात. ज्या सरकाराचे कार्यकर्ते म्हणून आपण न्हू ते वेगळ्याच कसल्या तरी दुनियेन आपले आसात, जेंका ह्या सोशल कामाची देणे घेणे काही एक ना, फक्त पूर्ण मताचें राजकारण पडलां. आणि कोण खंय कितें करता, विरोधक आपलो कितें करता जाल्यार तेंचेर फक्त कितें तरी तांकां तेंचो कडेलोट करप इतलोच फक्त चल्ला. रस्त्याचो आज मेजर इश्यू आसा आनी रस्त्याक लागून जर हांव संदीप तुका उलयतना सांगता जाल्यार ही स्थिती पळय हांगासर. हेका वाली कोण? हे जे फोडीत वयतात पळय, तूं पयशे जाल्यार हेच्या बंदाक केबल्स आसात आनी डिपार्टमेंटाचो एक मनीस दिसना, ते एक 15-20 मिनटांक येतात हांगासर, गाडी उबी करतात, पळयतात, खंय सोंपलां काम केलें. हांगर खरो म्हणचे जाल्यार काम चालू आसतना परमनंट डिपार्टमेंटाचो मनीस एक आसपाक जाय. जशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें काम करतना कोण नासलो थंय, ते बाबडे डेली वेजीचेर भुरग्यांक ते युनिफॉर्म घालून ते सायकलींचेर नाल्यार ते गाडयांचेर बसयताले खंय तरी जाय. आमचो कंट्री आसा कसो, हांगासर तेंय कोण ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी सानिका नागवेकर. शाळेत शिकपी उणे पिरायेचे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्यान गोंय पुलिसांनी एका मनशाक अटक केला. भारतीय दंड संहितेच्या वेगवेगळ्या कलमा खाला आनी लैंगीक गुन्यांवांतल्या भुरग्यांची राखण कायद्या खाला FIR नोंद केला, जाका पॉस्को कायदो अशेंय म्हणटात. बळीक अश्लील संदेश धाडपाक वापरिल्लो आरोपीचो मोबायल फोन आनी आरोपीन गुन्यांवांत वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. आरोपींनी मोबायल फोनांतल्यान पुरावे नश्ट केले. देखून पुरावे नश्ट करपा संबंधीत प्रकरणान IPCचे कलम 201 जोडला, अशी माहिती अधीक्षक SDPO जिवबा दळबीन दिली. पुलीस ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात. हांव स्वता सरप्रायज जालो अशा प्रकारचे इस्कॉलांत हे घडटा आनी त्याच्यार तिने खूबसो प्रकाश टाकलो. तेन्नाच आमी तेन्ना तिका आमी सांगलें हे विशीं सखोल तूं भितर वचून तीच करूंक शकता की ल्हान ल्हान भुरग्यांक पालक जितले प्रमाणात रिस्पॉन्स जायना त्या प्रमाणात हे शिक्षका कडेन तेंचो रिस्पॉन्स आसता. तेंच्यान तिने बरे रितीन असो हो प्रकरण अशा इस्कॉलांनी घडता आणि आम्ही ठरयलें की अशा प्रकारचे हे कावन्सिलींग ह्या सरकारान नेमल्या बद्दल हांव सगळ्यात प्रथम त्यांचे सरकाराचे अभिनंदन करता, कित्याक अशा प्रकारचे कावन्सिलींग आसून हे प्रकार उघडकीस येता. आणि तिने एक भुरग्याच्या विशीं तिने नाव सांगूंक ना, एका भुरग्याच्या विशीं तेणी खुबशे आपूण सखोल चौकशी करून जवळ जवळ 12-13 भुरग्यांक तो एके फावटीन निरनिळ्या प्रकारान तेंचे हे करता अशें हय ते सांगलें तेणी. ते आयकून मन सामकें सुन्न जालें. आनी कालच आमी आयकलें की असो प्रकार आनी एक घडलो. त्या विशीं हांव काल सबंद दिवस व्यस्त आसल्या कारणान सबंद दिवस 2-4 प्रोग्राम आसले आमचे, त्या काळान हांव येवंक शकलो ना. आतां सकाळीं उठून अशें ते कार्यक्रम करून आतां भेट घेवची म्हणून सरकार हांव इस्कॉलान येतालो. अशा प्रकारचे जे प्रकार आहा ते असो जो कोण करता तेका कठोर तो कोणीय असो हेच्या विशीं तेका दया माया करची न्हू. सरकारान आनी हेच्या विशीं जे योग्य हे जे आसा तेंच्यांनी हेच्यार कठोर कारवाई करची. ह्या निमतान सकाळीच म्हाका पेडण्या गेलो, थंय अशें थोडे कोण पाठीशी घालता हे घालता. आमी अशे प्रकार खपोल घेवचे ना आनी अशे प्रकार जे आहा काल जो प्रकार जाल्लो तो सुन्न करपाचो आहा आणि तो जर योग्य त्याचे हे चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई जावची अशें हांव मागता. आणि म्हाका आत्मविश्वास आहा आमचो आमदार किंवा आमचे जे राजकीय फुडारी अशा प्रकारच्या कोण जो आहा तेका पाठीशी घालचे ना.
आणि त्यांच्या पालकांनी असल्या प्रकारात बळी पडचे न्हू आणि त्यांनी योग्य ती कारवाई करची अशें हांव मागतां. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा कोर्टी खेळामळार अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोड पालवान 12वी फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका पातळीवयली टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त घडोवन हाडली. ही सर्त 17 आणि 18 फेब्रुवारी अशे 2 दीस कुर्टी खेळामळार रंगतली. फाटली 11 वर्सां सेगीतपणान ही सर्त अंत्रुज पत्रकार संघ घडोवन हाडटा. अंदू ह्या सर्तीचे 12वे वर्स. सरकारी कर्मचारी वर्गाचे पंगड तशेंच पत्रकार पंगड सर्तींत वांटेकार जातले. जिखतल्या पंगडाक आकर्षक इनामां फावो जातली. जो प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे यंग तशेंच जाणटे जे प्लेयर आसा ते एकत्रीत जातात आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे प्लेयर आसा क्रिकेट खेळणारे ते एकत्रीत जाले कारणान तांची वळखूय वाडटा. नाजाल्यार एकामेकाक हे सरकारी कर्मचारी वळखना आणि तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गोश्टी कितें कितें जाता हें सांगपाची गरज ना. पूण हें भरीव अशें काम ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान अंत्रुज पत्रकारिता करता हें पळोवन खरेंच मनाक बसता. गेली 11 वर्सां आमी ह्या हेजेर ही स्पर्धा खेळटाले. पूण 12वे वर्ष गव्हर्मेंट जे अधिकारी आसा किंवा कर्मचारी वर्ग आसा यांचे कडेन एक बरें नातें उरचें किंवा त्या नात्यांतल्यान एक बरो समन्वय साधचो आणि प्रत्येकाच्या हितूंतल्यान काही आयुष्यातले जुने क्षण आसा ते नवे प्रत्येकदा ह्या खेळा बरोबर ते पुनरुज्जीवीत जावचे किंवा तांकां उजाळो दिवचो ह्या हितूंतल्यान ही स्पर्धा आमी करता. 12 वर्सां हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. जो एक उद्दिश्ट आहा जो उद्दिश्ट की सगळ्या जे शीण आनी जितलो तो कश्ट जे वेरियस डिपार्टमेंटान करता तेंचो एक तो शीण काडपा खातीर 12 वर्सां ऑर्गनायज करता आनी ते सक्सेस जाल्ले आसा. सर आमकां पासियेंस काडपाक जाय बिकॉज नो डेव्हलपमेंट इज विदाउट हिंड्रन्स एंड देर हॅज टू बी सम हिंड्रन्स इफ यू वॉन्ट गुड डेव्हलपमेंट. तातूंतूच देश फुडें सरता आनी म्हाका बरें दिसता की फोंड्या हे डेव्हलपमेंट आनी गोंयान ज्या तरेन एसएमसीन सुद्दां तांच्यांनी आन्सरां दिली आनी तांकां कॉंग्रॅच्युलेट केल्ले गेल्ले आहा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ही गजाल समजूंक जाय की अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ मस्ट आणि अंडरग्राउंड केबलिंगाचेरूच फोंड्या आणि गोंय फुडें वचूंक शकता. आयज ह्या फंक्शनाक उलयता आसतना बरें दिसता की असो एक चषक हांगा फोंड्यान घडोवन येता जितून सगळी लायन डिपार्टमेंटां आनी सगळ्यांक घेवन एक टुर्नामेंट जो एक रियुनियन म्हणून एक मेसेज वयता सगळ्या तालुकांक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली. सदच्या परस थोडी उष्णताय आयतारा अणभवपाक मेळटली. तापमान 4 डिग्री सेल्सियसांनी वाडूं येता. कांय वाठारांनी चडावत तापमान 36 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. उष्णताय वाडटली देखून नाजूक भलायकेच्या लोकांनी सादूरताय बाळगुची हवामान विभागाचो मोगाळ सल्लो. या सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात व्हड प्रमाणात वाड जावं येता. थंड आनी धुकेंय पडटले. तापमान उण्यांत 20 आनी चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. आग्नेय म्हटल्यार साउथ ईस्ट वाठारांतल्यान वारो गळटलो. फुडल्या दिसांनी तापमान स्थिर जातले पूण तो मेरेन दनपारां घरांत रावप बरें. आयतारा राती नितळ मळब दिसतलें. आयतारा सामान्य परस उष्ण तापमान. तापमान सामान्य परस 4 अंशां परस चड. आयतारचे तापमान 35 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळी धुके. प्रवाशांक सादूरतायेची शिटकावणी. गोंयच्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.